शुक्रार 25 ऑक्टोबराक 22 वर्साच्या कॉन्स्टेबल प्रथमेशान सांजेच्या सुमार 6:48 नव्या जुवारी पुलावयल्यान उडी घातिल्ली। 2 दिसांनी आयतारा ताची बॉडी मेळ्ळी। ताच्या उपरांत ताचो आत्महत्या करच्या पयलीं रेकॉर्ड केल्लो व्हिडिओ व्हायरल जालो। हो पळयात व्हिडिओ। हांव प्रथमेश गावडे। हांव मनांतल्या म्हज्या घरच्या कडेन माफी मागता की हांवें तेमचे खातीर केलें तें खूब वायट केलें। हांव हो सुसायड करपाचो कारण फक्त म्हणटा तें LPC प्रीती चव्हाण बेल्ट नंबर 9199, तनिष्का चव्हाण LPC 9218 आनी तेजो तनिष्काचो भाव आकाश चव्हाण म्हाका खूब मेंटली टॉर्चर करताले। तशेंच LPC तनिष्का चव्हाण तेज्या भावान एक दीस रात्री कॉल करून खूब कॉल केले प्रीतीच्या मोबायलार आनी म्हाका गाळी मारपाक लागलो। हांवें विचारलें तूं कित्याक मारता काय वयल्यान तनिष्का चव्हाण सांगता आपूण टिचरीच फायल करतलें म्हणून कंप्लेन। तनिष्का चव्हाण, प्रीती चव्हाण, आकाश चव्हाण तेणी खूब म्हाका मेंटली टॉर्चर केल्लें आसा। तेका लागून आयज ही सुसायड करता। सो म्हाज्या गोंयच्या भावांनो भयणींनो म्हाका न्याय दिवचो हीच तुमचे कडेन अपेक्षा। ह्या व्हिडिओन ताणें 2 लेडी कॉन्स्टेबल आनी तांच्या एका भावाचें नांव घेतिल्लें। गुन्यांव फाट्यान तांच्या आड गुन्यांव नोंद केला। दोनूय दुबावित लेडी कॉन्स्टेबलांक पोलिसांनी ताब्यात घेतला। In the Constable Prathamesh Gowde suicide case, Crime Branch has registered FIR against 2 lady police constables for abatement to suicide. Prathamesh had committed suicide by jumping from the Juari bridge in the river, and before committing suicide he had made one video which went viral in which he had accused 2 lady police constables for harassing him, and he alleged that due to that harassment he is committing suicide. For now, Crime Branch has registered FIR and has started investigation in this matter. Mukesh Kumar for Prudent.